गोयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक मंगळारा संवसाराक अंतरले। राज्यपाल मलिक हांकां किडनीचे दुयेंस आशिल्ले। तांची भलायकी चडूच इबाडिल्ल्यान तांकां 11 मेक दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्ले। उपचारा वेळारूच तांकां मरण आयलें। सत्यपाल मलिक हांणी जम्मू काश्मीर, गोंय आनी मेघालय सारकिल्या राज्यांत राज्यपाल म्हणून काम केलां। विद्यार्थी संघटनेंतल्यान आपल्या कारकिर्दीची सुरवात करपी राज्यपाल मलिक हे समाजवादी विचारसरणीचे फुडारी आशिल्ले। खासदार ते राज्यपाल असो प्रवास करपी सत्यपाल मलिक हांचे फाटल्या कांय वर्सां सावन भाजपा कडेन लागींचे संबंद आशिल्ले। कितल्याशाच राज्यांत तांणी राज्यपाल म्हणून काम केलां। तशेंच फाटल्या कांय वर्सां सावन ते सरकारा आड आवाजूय उठयताले। सत्यपाल मलिक हांचो जल्म आनी राजकीय कारकीर्द। सत्यपाल मलिक हांचो 24 जुलय 1946 वर्सा यूपीच्या हिसवडा गांवांत जल्म जाल्लो। तांणी मेरठ विद्यापीठांतल्यान विज्ञान आनी LLBची पदवी घेतिल्ली। 1968 आनी 1969 वर्सा मलिक हांची विद्यार्थी संघटनेचेर अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ली। 1980 ते 1989 मेरेन तांणी राज्यसभेत उत्तर प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व केलां। 1989 ते 1991 मेरेन जनता दलाच्या तिकिटीचेर अलीगढच्यान लोकसभेचेर निवडून आयिल्ले। ऑक्टोबर 2017 ते ऑगस्ट 2018 मेरेन बिहाराचे राज्यपाल आशिल्ले। 21 मार्च 2018 ते 28 मे 2018 मेरेन ओडिशाचे राज्यपाल म्हणून तांणी काम केलां। 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019 मेरेन मलिक जम्मू आनी काश्मीराचे राज्यपाल आशिल्ले। 3 नोव्हेंबर 2019 ते 18 ऑगस्ट 2020 मेरेन गोंयचो राज्यपाल म्हणून काम केलां। उपरांत 18 ऑगस्ट 2020 ते 3 ऑक्टोबर 2022 मेरेन मेघालयाचे राज्यपाल म्हणून पदभार सांबाळ्ळा। सत्यपाल मलिक हांकां गोंय विधानसभेतूय आर्गां ओंपली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।